असलो कायदो रिलिजनाचेर पळय सद्या हो कंडेम जावपाचो आनी ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन कमिंग अप विथ दिस इज ओनली टू पोलरायज एंड क्रिएट अ मेस इन द कंट्री. सो वी स्ट्रॉंगली कंडेम दिस. CAA हैज टू बी कंडेम. CAA इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री एंड CAA was never required and it was agitated in a larger manner. So we strongly condemn this. सरकाराचे अभिनंदन करता, धन्यवाद दिता. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो एक्ट कालपासून इम्प्लिमेंट करपाक सुरू केल्लो आसा. एक नवीन कारण तांकां जें दिशिल्लें की जे लोक आफ्टर लिबरेशन आफ्टर इंडिपेंडन्स जातकच तेंचेर अन्याय जाल्लो त्या मनशांक धड हांगाली सिटीजनशिपूय नासली आनी भायली नासली, त्यामुळे त्या सगळ्यांक ती मेळिल्ली आसा आनी तातूंतल्यान खऱ्या अर्थान तांकां सगळे अधिकार जे आसा, वोटींग अधिकार आसत, तांकां ह्या देशाचें नागरिकत्व जें आसा तें तातूंतल्यान मेळटलें आनी घुसखोरी जी आसा ताका बंदी जातली. आनी बऱ्याचदा आमी पळयतात की बांगलादेश आसात, बाकीचे जे येतात आनी हांगा येवन रावपाचो प्रयत्न करतात, तांचेरूय थोडोसो कंट्रोल उरतलो. There has to be some barrier, there has to be some law in place, and implementation of the law is very important, which he has implemented today. We all welcome it. All citizens of India, people of India should welcome this decision. थोडे नेपाली आसा जावं बांगलादेशी बी नेपाली हे दिल्ले आहा न्हू, बांगलादेशी जे आहा तेच सांगता तुका हांव की दुसरे कंट्रीचे लोक हिंगासर येवन रावता आनी आधार कार्ड करता आनी मागीर इलेक्शन कार्ड करता, मागीर रेशन कार्डाचेर तेंचो हात वयता. हें बंद जावपाक जाय. कित्याक आमकां तूं आमी फाल्यां युरोपाक वचून रावंक शकता काय? ना, रावंक शकना. आमकां ते धांवडटले.